दिव्यवाणी 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 मुखच्या बाबईनीनो आमचो सण्णोक भायर वचूंक घालपाक आनी वचूंक तितलें मोन नासलें. पूण ताणें भायर वचपाचें म्हूण सकाळचें वताय. मागीर तो हांगा आयलो आनी पुरो म्हणून आमकांय तितलें मोन नासलें ताणें भायरेचें. आतां काजार जालां मात्र हांगा बरें करून काम करता, तोट आनी पुरो बरें करून पळयता. ते दिसपट्टो ग्रास काडूंक अनुकूल जावन आसात. मागीर खालें भायर वचपाचें हांगा आतां काम करता न्ही गे म्हणून भायर वचपाचें कितें भायर गेलो. भायर गेल्या उपरांत हांवें 2 वर्सां जावन आयलीं फाटीं आयलो. परतून 2 वर्सां जालीं फाटीं आयलो. इल्लोसो बरो सांबाळ आनी बरो भुरगो तो. हांगा आसल्यार भायर आसल्यार ताचे नाट्य ताची चाल भारी बरी. देखून तो गेलो. आतां 6 वर्सां जालीं 3 फाटीं आयलो आनी गेलो. आतां येता थंयच्यान मस्त तोय बेजार. 6 वर्सां जालीं भुरगीं नात. आतां भुरगीं जाय म्हणून आतां पत्नीचें आनी तांच्या कुटुंबाचें आनी सगळ्यांचें वताय भुरगीं जायचें म्हूण. ताका भुरगीं नात. मागीर हे फाटीं आमी आयिल्ल्या वेळार भारी वताय करन ताका आस्पत्रेक धाडून आनी पुरो दोतोरांक मेळच्या बरी करन आनी पुरो केलें. ताणें खालें म्हणटाना तें भुरगें जावंक कश्ट आसात म्हणून ताणें रिपोर्ट दिला. मागीर आमी सोदून काडलें तूं खंय काम करताय गे म्हूण. तो एका कॅमिकल कंपनी भितर वचून काम करता, कॅमिकल कंपनी ती. आनी कॅमिकल कंपनींत गेल्ल्यांत ते कॅमिकल्सां भितर वचून ती भुरगीं जावची सकत पुरो उलपण सोडटा. तुका तितलें बरें वस्तू आनी पुरो घालनासल्यार आंगार आनी त्या प्रोटेक्टीव कवर आनी पुरो घालनासल्यार आनी तुका मस्त कश्ट ती कॅमिकलांक गेल्यार देखून आतां आमकां बघता कितें म्हळ्यार भुरगीं जावची सकत ताची गेल्या म्हणून म्हळ्यार ती कॅमिकल फॅक्ट्रीन काम करता देखून. आतां हें आमी तांच्या घरच्यांक आनी कांय सांगूना चेरक्या मात आनी तोय आमी सांगलां तो कोणाक सांगला खरें बाबा मस्त रडलो तो. एका जाग्यार वचनासलो जाल्यार देखून आमी कितें आमचे जिणेंत मस्त अशी सोलवणी आसात. हाका कारण कितें? एक दीस विचारलां गे आमी कारण कितें? हें आतां आयचे दीस आमी फुडल्या आतांचें मात्र पळयता. फुडें खालें जायत आमकां म्हणल्यार आमी चिंतून पळयलां गे. देखून मुखार मेट करतना देवाची कशी कितें म्हणलें समजोवंक एक आमकां एक तें उर्बा आसा जें मागीर कितें गे म्हूण सांगल्यार आनी एक मुख्य विशय कालें म्हळ्यार आमकां एक सोंसणीकाय आसा जे इल्ले वेळ राख्या उपरांत या म्हणली सोंसणीकाय आसा जे खंय सकडान गेल्यांत तुवें वचाचें म्हणून खंयच्या कठीण कॅमिकल फॅक्ट्रीन वचून काम करन आतां भितरली सकतच वगडायिल्ली हें समज दिसना, हें समज जायना. देखून आनी एक म्हाका उडास येता कालें म्हळ्यार म्हाका 4 लाख सांबाळ आसचो नवरो जायचे. म्हज्या जावयांक 4 लाख सांबाळ आसा जे. कित्याक म्हज्या पुताक 4 लाख आसात. देखून म्हज्या धूय बरें शिकलां देखून 4 लाखाचो सांबाळ आसा जे म्हणून. मागीर सोरीको सोदल्यो हांगाय मस्त पटी आयलीं. आमकां 2 लाख आसले 2.5 लाख आसले म्हणसर मेळ्ळे. 4 लाख आसले आमकां तितले कोणी मेळो ना त्या दाळा. आतां थोडे फावटी मेळटात थोडे फावटी मेळनात. मागीर गल्फांत 4 लाख आसचो सांबाळ आसचो एक सोलो मेळ्ळो. बारी बरो सकडी बरो म्हूण कळ्ळें. मागीर तांकां मेळ्ळो. आमचे कडेन हांगा विचारूंक आयलीं. आमी तुमकां जाय जाल्यार मागीर आमी नाका म्हणून आमचे कडेन ना तांकां नाका म्हणल्यार आमी दिवचे आनी ताच्याक बरो आमचे कडेन आहा म्हूण. आमी देवा कडेन मागलें ताचे पसत आमी मागता म्हणलें तीं काजर जालीं. आनी काजर जाल्ल्या उपरांत हें आतां 5वें वर्स काजर जावन आतां एक दामडी ना म्हणटात आयल्यांत गांवांत. आतांत एक दामडी ना एक पयसो आतां ना. आतां फ्रेंड्साक एका कुटुंबाक सांगता बारी चांगाय म्हळ्यार चांगाय तितली चांगाय. सगळ्या कुटुंबाक म्हणून आनी हाका बरो सांबाळ 4 लाख आसा म्हणून बिल्ल प्राणेंत. आनी तिंचो 1000 म्हणटाना 1000 गेलो म्हूण चिंत्या. 2000 गेलो एक खेपटी बिल्ल येताना. सगळ्यान जेवताना 2,500 म्हणसर येता म्हणटा हें चेडूं म्हणटा आमचे कडेन. 1000 म्हळ्यार 50,000 जालो हांगाचो. दुबायचो 2,500 दिराम्स आनी पुरो म्हळ्यार सगळ्या कुटुंबाक सगळ्यो तांची सगळीं पुराय. व्हडल्या हॉटेलांनी ल्हान हॉटेलांत जायना स्टँडर्ड दवरून कोणोवका तशें बरें जेवण मेळचें न्ही. व्हडल्यो हॉटेलां बिल्ल आनी खांडा बटे भोंवचें. तांकांय काणून हांकांय काणून जॉर्जिया खंय आतां कझाकस्तान खंय आनी खंय भोंवचें
मलेशिया तशें म्हणून आनी खर्च सोदतो. आतां ते पयसो दामडीना, कांय ना. 1 लाखा भितर आसलो चलो आमचो गेल्लो आयज ताचें घर जाता येता. कोलेंसा भितर व्हडलें हॉल दवरचें म्हणलें आमी. व्हडलें हॉल 3 बेडरुमाचें घर जाता येता. पळया गे 1 लाख सांबाळ. 1 लाख चिल्लर मागीर इल्लें करून ताचे दीस काडटा. 1 लाख घरा धाडटा. 1 लाख धाडना पळय 2 वर्सांनी कितले जाले? 24 लाख जाले. ताची वाड बँकांत 4 वर्सांनी 48 लाख. 5 वर्सांनी पळय तशें. तें मोगाचें न्हू. आतां कालें सांगचें म्हण सांगल्यार आतां जेजू आयच्या वांजेलांत आमकां बरी एक आमकां जाय जाल्ली एक विशय जेजू आमकां सांगता. कुटुंबां जिवीत लागीं दवरूंक आनी संबंद आसा करूंक आमचें कुटाम भाग्य कुटाम करचें तसलें आमकां जाय जाल्लें तसलें एक जेजू आमकां बरे विशय सांगता. आमचे समोर्ती उराजे, आमचे कुटामी परजाळाचे, आमचे कुटाम बलिश्टाचे, आमचे भुरगे मुखार कुटाम बांदून हाडचे थोले घट्ट बळादीक आनी थोल्या मावल्यांनी बरिल्ले चेडवां आमच्या कुटुंबांत जावन येयचे. ते कशें साध्य? तें खंय साद म्हळ्यार आयचो वांजेल तुमी एकाचे 15वो हप्तो आयतार 15 आयताराच्या ह्या हातूं आमकां मातेवाच्या वांजेलांत 13 अध्याय 20 आनी 4 श्लोक आतां उपरांतले. जेजू लोकां जम्याक एक ओपार सांगता. सर्गींच्या राजाक अशें सांग येता म्हणटा. एका मनशान आपल्या शेतांत बरें बी ओंपलें आनी सगळीं न्हिदोन आसतना दुस्मानांनी त्या बऱ्या बी ओंपल्या शेतांनी नेरेचें बी ओंपलें. ओपार भारी बऱ्या रितीन सुरू जाता. शुद्ध वांजेल शुद्ध सुवार्ता बऱ्या मातयेंत प्रसार करूंक प्रसारता. म्हळ्यार म्हणजे प्रसंगदार बरो एकलो प्रसंगदार एका परिस्थितींत भारी परिणामकारी जाल्लो एक प्रसंगदार तो. आनी त्या भारी परिणामकारी व्हेरी इफेक्टीव म्हणजे वांजेल जायत्यांच्या कानांत तो घालता. वांजेलाची सुवार्ता जायत्या कानांत पावली आनी जायत्या काळजांनी ती रोयली म्हळ्यार लायली म्हणटात. तें बीं घालें वांजेलाची प्युअर सुवार्ता काळजांनी घालें. ही भारी संतोशाची गजाल. म्हळ्यार जायत्यांक बरो प्युअर वांजेल मेळ्ळो. पूण ओपार कुडले टर्न जाता. ओपार कुडले गुंता टर्न जाता आनी दाखयता की जबाबदारी बरें बी ओंपल्या बऱ्या मातयेचें शेतांनी राखतेल्यांची जबाबदारी ती सुकोवन पडटा. आतां बरें बी ओंपल्या उपरांत रांदे घाल्ल्या उपरांत ती राखतात. वय आमकां बेळें आसतलें तुमरीको पावन डिकान जावन आसतना आमी थंय गादी आहात आमकां पिरगेची गादी आहात आनी हांव दियाकोन जावन थंय आसलो. राती आमी वचून व्हडलो माटो घालतात वयर. उस्त्यान येताना गांठा लोंक आनी परत उस्ती दोंतात झाडां. मणजाती येतात, रानडेडे येतात, गांठाले इलेक्शन दोंतात. उजो घालूंक उजो आमी रेडी करून दवरता हांव थंय देंवता आनी उजो घालता. देखून 2 जाणांनी वचून थंय वयर न्हिदोंक तशें देखून वयर माटो घालतात. त्या माटवाचेर वचून न्हिदाचें. तशें राखचें हांगा बरें बी ओंपुल्ल्या उपरांत राखतलो कोणी आतां राखतलो पळय ताची जबाबदारी करिना. तो ती राखोवंक वचना. तो ताच्या घरा वचून न्हिदता गी कालेंनी. तो व्यक्ती पळय ती शेतां राखच्यांत तो चलवाले ते व्यक्ती ते फेल जाले. तो फेल्ड टू प्रोटेक्ट फिल्ड्स. दे फेल्ड इन देअर ड्युटी. तांची ड्युटी करच्यान ते चलवाले. असो परिणाम जावन दुस्मानांनी नेर सगळ्या गोवांच्या बऱ्या गाद्यांनी ही नेर ओंपली. नेरीचें बी ओंपलें. तशें जाल्यार एका वायटान ताच्या फटींचें बी देवाचें उतार आयकल्ल्यांच्या काळजांनी फटी ओंपल्यो. देवाचे उतार आयकल्ले बरे मनीस आहात पळय बऱ्या काळजाचे बरी मातयेचे म्हणल्यार थोल्याच्या काळजान देंवचारान फटींचें बी तांच्या काळजांनी ओंपलें. त्या फटयांनी फोळ सोडले आनी त्यो फटी वाडोवंक लागल्यो. आनी दोज लायज टूक रूट. त्या फटयांनी पाळां सोडलीं त्या बियांनी फटीच्या बियांनी पाळां सोडलीं आनी त्यो फटी वाडोवंक लागल्यो. दोज लायज टूक रूट अँड बिगॅन टू ग्रो. हे आमी जिवनचो संवसार स्पश्ट करून पिंतरायता. वो संवसार विवर्सिता. हे
विवर्सिता देवाचे उतार आयकल्ल्या जायत्या क्रिस्तांवांचें लक्षण. तांणी जायत्या क्रिस्तांवांनी तांची प्रतिक्रिया दिल्या, पूण तांणी दुबावाक दुस्मानाक बिवोवंक सोडलें. दुस्मानाक आतां आमी बऱ्या क्रिस्तांवांनी देवाची सुवार्ता काळजांत आसल्या उपरांत दुस्मानाक लागीं येनातल्या बरी जाग माग जायचे देखून आनीक आनी केलें म्हळ्यार दुस्मानांनी आमच्या काळजांत बिवोवंक सोडल्या बरी. देखून दुबाव आयलो, घुसपड, कन्फ्युजन आनी फटींनी वोद्दाडटात. जायते क्रिस्तांव कन्फ्युजन, घुसपड गोंदळ जावन फटी निमती ते वोद्दाडटात, स्ट्रगल करतात. हें विवासिता आतांच्या सगळ्या संवसाराचें लक्षण. आनी ह्या संवसारांतल्या पवित्र सभेंत जायते डिविजनां वांटे पांटे आसात हाका लागून. घुसपड वायटाचें बी आमच्या काळजांनी वंपुल्या वरवीं मोगाचें न्हू. आनी कोणाचें काळीज बरी माती गी, गूड सॉयल, कोणाचें काळीज तें देवातावन आयिल्लें कसलें, वायट सत्तेतावन आयिल्लें नायवांच्या कसलें म्हणून तांकां पारकोंक बारीक कश्ट जातात. काळीज बरी माती बरी आसल्ल्यांक कांय जाता, काळीज बरी माती आसल्या देवातान आयिल्लें खंयचें आनी नायवांच्या कातावन आयिल्लें खंयचें, वायट सत्तेतावन आयिल्लें नायवांच्या कात आसलें कसलें म्हणून पारकोंक ह्या बऱ्या मातयेच्या मनशांक म्हळ्यार बऱ्या काळजाच्या मनशांक पारकोंक मस्त कश्ट जाता. हांगा वीड नेर हांचें नांव आतां वीड म्हणटा आमी, नेर म्हणटा ताचें बायबलांत नांव काडलें म्हळ्यार कॉकल म्हळ्यार तें गोवां संगी वाडोवन येताना तें बिलकूल नेर म्हूण कळना. तें पक्का गोवां बरी त्या भाशेनूच दिसता. गोवांचें जड खंयचें, हें कॉकलाचें नेराचें जड खंयचें म्हूण कळना. दाणी जाताना मात गोवांच्यो कणशी बेसरतना मात्र ताच्या कणशांक आनी हाच्या कणशांक फरक आसा. पूण जडां तीं ल्हान जडां किरलोवन येताना गोवांचें आनी ही एकच, कॉकल आनी तें एकच. ते ल्हान आसतना दोनूय एकच म्हूण कळटा. पूण तें दाणी जाताना मात गोवांची कणशी जाताना मात्र कळटा गोव खंयचो नेर खंयचें गे म्हूण, खंयचो गोव खंय पूण कळटा. देखून नेरेचें बी गोवां सांगता बरसून खंय म्हणी पीठ जालें जाल्यार ते पिठान केल्ले खंय पोळे या चपाती केल्यो जाल्यार वराड येतात, एका तरेचें वोंकोंक जाता आनी नवजेया येता, कुठेय नवजेया येता. ही वेपार स्पश्ट आसा, ही वेपार बारी स्पश्ट आसा. वायट सत्तेन बऱ्या मातयेच्या काळजांनी वंपुल्यो फटी बारी सूक्ष्म, सट्टल म्हणटा आमी, बारी सूक्ष्म समजूंक कठीण कश्ट मारता. कितले बुदवून जाल्यार कितले बावडट्या मनशांक ह्यो फटी, ह्या वायटान वंपुल्यो फटी त्यो व्हडल्यो व्हडल्यो फटींनी नाजूक रितीन त्यो आमच्या काळजांत डावट घालतात. देखून आनी इट्स लायज आर व्हेरी सट्टल म्हळ्यार नायवांच्या काम बारी नाजूक आहात त्यो समजोंक बारी कश्ट. देखून त्यो सूक्ष्म फटी आमकां कन्फ्यूज करतात, त्यो आमकां घुसपड गोंदळ करतात. ताका ह्या फटींक आमकां कन्फ्यूज करूंक त्या फटींक बारी सुलाभ, आमकां घुसपड करूंक त्यो फटींक बारी सुलाभ, बिकॉज त्यो नाजूक आहात, खंयच्यो कितें म्हणून धरूंक कळना. देखून एक गंभीर व्हड विशय सांगून क्रिस्ती बावडट्यांक फटोवंक ह्या क्रिस्तांवांची बऱ्या खरी क्रिस्तांवांची जे त्यांची वाट चुकोवन व्हडली विशय सांगून, गंभीर व्हड विशय सांगून तांचे वाट चुकोवंक फटींक साध्य जायना. तो यशस्वी सैतान यशस्वी जायना, वाट चुकोवंक ताका जावंकूच जायना. देखून तो ल्हान सुखीनी डिसीव विथ स्मॉल एरर्स, ल्हान सुखीनी वंचीत दिता, वंचन करता, फटयता. तशें त्यो सुखी समजोवंक बारीक कश्टांच्यो लागतात. ही सूख म्हणून आमकां धरूंक बारीक कश्ट मारतात. क्रमेन मस्त तेंपा नंतर फळ जाताना कळीत जाता, मस्त तेंपा उपरांत खासारी जिणेन कळीत जाता आनी ह्यो फटी. देखून क्रमेन मस्त तेंपान कळीत जावचें. हाचो परिणाम वांटे फांटे कन्फ्युजन कुटुंबांत वांटे फांटे जातात, कुटुंबांत डिविजन जातात, कुटुंबांत कन्फ्युजन घुसपड गोंदळ जाता, कुटुंबांत झगडें कॉन्फ्लिक्ट जाता, झगड्यां आमच्याच काळजा भितरय झगड्यां झूज सुरू जावंक सुरू जाता. थोडे वगत तुवें ऑफिसान काम करतात,
काळजा भितर मना भितर कोलें झुजतात ताणें तिच्या केल्लें ताका कोणें वचोंक सांगिल्लें ताणें कित्याक पयशे दिल्ले कोलें झूज भितर म्हणना हाका पर्याय कसलो हाका ह्या प्रॉब्लेमाक सोल्युशन कसलें पर्याय विजिलन्स जागरण दवरचें जाग माग आसा जे हांवें जागोवन दवरचें म्हज्या काळजांत कोणें फटींचें बी घालनातल्या बरी समर्थीचीं सतां वांजेलाचीं सतां म्हाका शिकयल्यान देखून ह्या सतां विरोध घुसपड गोंदळ कोणें हाडूं नजो म्हूण हांवें विजिलन्स जागरण जागृत जाग माग हांवें दवरचें आमचें काळीज आमी राखपाचें पयल्यान पयलें बरें आयकता म्हणल्या खातीर तें बरें आसना थोडे फावटी आमी पयलें बरें म्हूण आसता आयकता म्हणया मागीर दीस येतना खंयचें आमी आयकल्लें तें बरें आसना देखून आमकां पवित्र पुस्तक आसा पवित्र सभेची शिकवण आसा संत भक्तांची शिकवण आसा आमकां सताच्या मार्गांत नीट मार्गान वचूंक देखून खोल्या फटीक आमी अवकाश दिवं नजो आमी आमची जाणवाय आमचें काळीज आमचें मोत गाड करचें राखाचें रक्षण करचें प्रोटेक्ट करचें देखून आमी मस्त सत्राय घेजे आमच्या काळजा भितर कसल्यांत वाडोवंक सोडूं नजो कसल्यांत कस्ताळ वाडोवंक सोडूं नजो आमच्या कुटुंबा भितर कसलें भितर वचोंक आमी दिनाये ताची बरी तपासणी करीचे खंयचे आमच्या कुटुंबा भितर येवच्यो संगती हांवें ह्या कुटुंबान सांगता ही विशय सांगता ही संगीतगी म्हणली तपासणी करीचे आमचो भावार्थ उजवाडान आनी तिरासान येणेन शिकयल्ल्या कन्सिस्टंट टिचिंगा द्वारे हेर संगती तपासणी करीचे देखून तपासणी करची भारी मुख्य देखून एक सरमावण म्हाका दितेली हांवें कुडलें जालें कोण असो तो कोण तो म्हणून मागीर म्हाका कळ्ळें तो आमच्या समर्थ सोडून गेल्लो मनीस देखून ताच्या आयकोंक वचूंक नजो खंय डिविजन खंय विभिजन आसा थंय सूक्ष्म सूख सट्टल हेरार भितर इगल्या म्हूण जालें खंय पळय आमकां वांटे पांट्यात फिरकज्यांनी कुटुंबांनी वांटे जाल्यात त्या झाडा सूख सट्टल हेरार ल्हान सूक्ष्म सूख सट्टल हेरार भितर इगलां आनी कुटाम बेसान जालां कळून येता निमाणें लुंतना सोमी बरें खंयचें वायट खंयचें तें सकडी विंगड करतलो आमी कितें करीत जाय त्या वरेक आमी सत्राय जागरण दवरी जाय आनी जागृत आसा जाय खंयचें सट्टल एरर्स भितर वचनातल्या बरी आमचो भावार्थ विरोधेचें खंयचें आमी पाळूंक नजो देखून तूं विजिलंट आसाय गे हेरांनी नेर वंपिनाशें तूं जागरण आसाय गे दुस्मानाच्या फोटींक एटेंटीव जागृत तूं आसाय गे ह्या तूं न्हिदोन पडलाय तुज्या जिणेंत कन्फ्युजन झगडें आसा गे तुज्या कुटुंबांत कन्फ्युजन झगडें आसा गे हाका मूळ कितें कारण म्हणून तुवें समजून घेतलाय गे तुज्या जिणेंत कोणें नाजूक फटी नाजूक सुखी ओंपल्या जाल्यार त्यो सोम्याक तुवें भेटयचे आनी तो जगतो तेंपार त्यो सक्कडी नेर त्यो सुखी उमटून खाण उडयतलो मुखेच्यान कुटुंबां जिवीत नंदन जावंक व्हंकले न्हवऱ्याचें काजाराचें जिवीत नंदन जावंक तें पावन जावंक आमचें कुटुंब बऱ्या तरान मुसल्या रितीच्या माऊल्यांनी वाडोवंक आमी आशिल्लें तसलें भाग्य कुटुंब जावंक एक मुख्य विशय आनी तो खोल विशय तो ह्या वांजेलांत देव आमकां दाखोवन दिता तो कितें म्हणून आमच्या कुटुंबाच्यांनी हर एकल्यांनी जाणा जायचें आमच्या भुरग्यांनी हें जाणा जायचें प्रत्येक पतीन आपलें कुटुंब बांदून हाडूंक संबंद बांदून हाडूंक फिरगस बांदून हाडूंक फिरगस कुटुंब बांदून हाडूंक सेसंबरा बांदून हाडूंक बरी रिलेशनशीप बांदून हाडूंक हें गरजेचें हे मुख्य विशय कोलो विशय तो वर्तेन देणें देवान दिल्लें सोंसणीकायेचें देणें पळया तो गोव बरो गोव सगळ्या शेतांत ताच्या सांगाता नेर सांगता वाडोवन येताना तो वचोन सांगतात कोणें नेर ओंपली आमकां इल्ली नेर दिसून आयली म्हणून त्या दाळा वचोन सांगतात धनिया लागीं सांगता आळे पळय आमी बी ओंपल्लें
आतां कोणें नेर ओंपल्या नेर गोवान सांगता ते किरलो नायल्या नेरी किरलो नायला म्हूण देखून आतां ओमटिनाकात तुमी वेगळीं काडटाना नेर आनी गोवांची बरीं झाडां नेजी काडटात नेरी काडटात नेजी काडटात देखून आतां नाका सोंस्तीकाय सोचा तें बेळें लुंवताना ताचें बीं पळयतना कळटा ताच्यो कणश्यो कळटात हाच्यो कणश्यो कळटात त्या दाळ आमी लुंवताना पळया विंगड करया म्हणटा ताची सोंस्तीकाय पळय ताणें आतां 6-7 म्हयने राखाचे 6-7 म्हयने राखाचे कितलो गोवन ताचो बेळें उणें जाता गोव बी वाडटा जाल्यार ताची सोंस्तीकाय पळय देखून आमच्या देवाचें राज क्वायटली सुरवात करता देवाचें राज व्हडलो आडंबर करून व्हडलो गलट करून व्हडले मेरवणगे करून कांय देवाचें राज आरंभ जायना देवाची सुरवात जाता देवाच्या राजाची सुरवात आरंभ जाता कांय आवाज नासतना सोंस्तीकायेन ती आरंभ जाता सोंस्तीकायेन ती वाडून येता सोंस्तीकायेन वाडून येता आमचोर हारी कांय ना आनी गुंडायेन काम करता देवाचें राज गुंडायेन काम करता देवाच्या राजाचें काम गुंडायेन जाता देवाच्या राजाचें एक मुख्य लक्षण एक मुख्य गूण म्हळ्यार सोंस्तीकाय गोवा सांगता नेरेकी सांगता वाडोवंक सोडा लुवण्या वेळार नेरेक विंगड करया दनी देव कितलो सोंस्तीक तो गॉड इज पेशंट देव चड गुंडायेन पळयता कित्याक तो सोंस्तीक म्हळ्यार चड गुंडायेन पळयता वयले वयर पळयना आमकां आतां वचा तुमी नेज सोडा नेर काडा म्हूण कितली नेज पाड जाता नेजेक दुखोवन जो नेज पळ दिवन दी देखून तुमी नेजेक उमटून जो म्हणटा तो गूंड पळयता तो आतांचे मात पळय गूंड पळयता देव गुंडायेन पळयता देखून गॉड सीज मोर डीपली दॅन वी डू आमच्या देव बरें पळयता आमकां फुडले क्विक फायनल पैसल दिजे आनी अशें तें आमी वेगळीं ही बरीं मनशां ती बरीं मनशां ही बरीं मनशां ती वायट मनशां म्हूण आमी वांटेपण डिवायड करता ही विश्वासी म्हणटा ती अविश्वासी मनशां म्हणून डिवायड करता ही बरीं शुद्ध मनशां ती शुद्ध मनशां न्ही म्हणून डिवायड करता देव गूंड पळयता देव आमचे वरी इंगड करून पळयना वगत दोनी वाडटा आसलीं अविश्वासी विश्वासी शुद्ध अशुद्ध थोडे तेंपाक आसून दी ती अशुद्ध जाली शुद्ध जावन तो गूंड पळयता तो सोंस्तीक ताका कळीत आसा आमचें काळीज तो जाणा आमचें वद्दाट आमचें स्ट्रगल ताका कळीत आसा आमचे गायी आमचे भितरले वुंड्स गायी आमचें नेणारपण इग्नरन्स हें सगळें ताका गोत आसा आयच्या मिसाचें पयलें वचप देवाची सकत देवाचो फावर जावन आसा न्याय नीत जस्टीस देवाचो फावर देवाची सकतच नीत दिवची ताची सकत ताचें बळ काकुळटीन भरिल्लें जावन आसा ताचें बळ म्हळ्यार ताचें काकुळट तो काकुळ दाखयता कितल्या कश्टांनी बक्षिता कोलो ताचें बळ गी आमकां इल्ली काकुळ दाखोवंक सुख केल्ल्या बारये मेस्कत जाता देव कितलो बळा दी देखून तो काकुळटो दाखयता तो शिक्षा दिवंक मुखार येना आमच्या कुटुंबांनी आमच्या शेजारा आमच्या वाड्यांत पिरगस कुटुंबांत आमकां बरो गोव आनी नेर दोनीय पळोवंक मेळटा आमकां पळोवंक मेळटा फिरगस कुटुंबांत ती पळोवंक मेळटा गोवी पळोवंक मेळटा नेरी सांगता पळोवंक मेळटा गुडनस आनी विकनस बरेंपण आनी विकनस हस्कतकाय पळोवंक मेळटा बरें पळोवंक मेळटा वायटय पळोवंक मेळटा आनी बावट आसा आनी फेलियरी आसा तो पळोवंक मेळटा मोग आसा वरतो स्वार्थी आमच्या फिरगस कुटुंबांनी आमकां पळोवंक मेळटा गोव आनी नेर आमचे भितर आसा प्रेयर आनी प्रायड आमच्या भितर आसा जनरोसिटी आसा उदारपण आसा जेलसी मोसोरी आसा दया आसा कठीण रागी आमच्या भोंवतणी आसा देवाचें राज वाडटा तेन्ना आमी देवाक आमचें तें क्वायटली काम करूंक सोडिल्ल्या वेळार देवान क्वायटली आमचें तें काम करूंक सोडिल्ल्या वेळार देवाचें राज आमचें तें वाडटा देव भोव सोंस्तीकाय पेशन्स म्हळ्यार कितें पेशन्स म्हळ्यार कालें सोंस्तीकाय म्हळ्यार राखोवंक खुशी करची हांव राखतां म्हाका कांय ना म्हूण खुशी करची पेशन्स इज वील टू वेट थोड्यांक राखोवंक नाका देवान मागिल्ल्या तक्षण तांकां दी जाय ताका कळीत आसा
वॉट इज बेस्ट फॉर यू नाव. आतां तुका खंयलें बरें म्हण ताका कळीत आसा. देव वेट करा म्हणटाना आमकां वेट करूंक नाका, थोड्यांक आमकां वेट करूंक नाका. फुडले आतांत विजा मेळाचे, आतांत खासर जायचे, फुडले मेळ जायचे, आतांत आमचें घर बांदीचें, रीण काण आनी काल आतांत घर बांदीचें. ताचो परिणाम घराचें आतां बँकाचे आयल्यात आनी ते आतां सीज करतात म्हूण हांगा आयल्यात काल. खंड लोन काडलां. मुखेच्या न्हू आमचे थंय आमचें तें घर बांदूंक लोन काडटा म्हण येतात. आमी बिलकूल लोन काडून घर बांदूंक सोडिना. लोन काडल्या उपरांत तेचे कंत भरचे वांटो आसानात. ते जाल्यार ते बँकाचे फोन करता हांगा न्हीद पडना, जेवंक रुसाना. मागीर नवें घर बांदून तूं न्हिदानाय, तुका विशय ना, तुका समाधान ना, तर संतोश ना जाल्यार मागीर तें घर जायलें तुका. परण्या घरान बरी न्हीद पडटली. काल्याक म्हूण नवें बांदलें. देखून आमी परमिशन दिवचें जाल्यार 50 लाखाचें घर कितल्याचें म्हण दिसता आमी. 50 लाखाचें जाल्यार तांचे लागीं 40 लाख आतांत आसाचे. 10 लाख मात्र लोन काडयेत. देखून 50 लाखाचें घर घे म्हण दिसता वय म्हणटात. 50 लाखाचें घर जाल्यार 40 लाख आसात गे तुमचे कडेन. ना म्हळ्यार तुमी वसा बांदा, आमी हांगा तावन बांद म्हणून तुमकां सांगना. लोन काडून बांद म्हणून आमी सांगना. तुमी बांदता जाल्यार बांदा, मागीर ताचें बगाम. सो देखून सदांच बांदूंक वचनात आमी सांगल्या उपरांत. देखून सोस्तीकाय स्ट्रेस जाल्ल्या वेळी सोस्तीकाय म्हळ्यार कालेंगी म्हण दिसतात म्हजे कडेन. भुरगीं मस्ती सारता कडेन आमी सगळ्यांक हांगा सोस्तीकाय विशयान सांगता हांव. थंय मस्त बरेंपण मेळटा, मस्त पिडा गूण जाता, मस्त तकले पडापड गूण जाता, पांय दुखी गांठी दुखी ह्या सोस्तीकाय वरवीं बरें जाता. देखून सोस्तीकाय विशयान आमी केदां वाळें सांगता हांव. तर सोस्तीकाय म्हळ्यार कालें. तुका स्ट्रेस जाल्ल्या वेळार, तुका पयशांची अडचणी, भलायकेची अडचणी, ह्या संबंदाची कलेंगी दोशी जाल्ल्या वेळार, हे स्ट्रेस जाल्ल्या वेळार, तुका दूख येयल्ल्या वेळार, तुका दूख जाल्ल्या वेळार त्या झाडां हांव वगे रावतां. हांव आनी तें सोंसतां, हांव चड वतां एंड्योर. आनी हांव अनकम्प्लेनींग जातां. हांव कोणाक कंप्लेन करिना. 3 स्ट्रेस जाल्ल्या वेळी हांव वगे रावतां, कांय करूंक वचना. हांव एंड्योर करतां म्हळ्यार चड वतां. हें दुसरें. तिसरें, हांव कोणाक कंप्लेन करिना. ताणें तशें केलें आनी कंप्लेनींग करिना. हांवें चिंतिल्लें बरी जायनातल्या वेळार हांव कंप्लेन करिना. त्या कामाची सोस्तीकाय. कंप्लेन करता वगेत रावल्यार ती सोस्तीकाय. स्ट्रेस आयिल्ल्या वेळार तूं वगेत रावल्यार ती सोस्तीकाय. तूं चड वन व्हरताय पळय, सगळी कालें कश्ट येता चड वताय पळय, ती सोस्तीकाय. देव आमचो इतलो मोग करता गी, कोण तो जाणांगी थोड्यो संगती आमकां आतां फिट्ट न्ही. आतां दिल्यार त्यो आमकां फिट्ट न्ही. ताका जाय आमी ताचें डिवायन प्लॅन जारी करचें. ताचें सर्गींचें डिवायन प्लॅन आसा. ताचें सर्गींचें प्लॅन आसा, मांडावळ आसा, ताची डिवायन मांडावळ आसा. ती आमी पाळीचे, ती आमी जारी करची म्हूण ताची खुशी. पळय, घर जागो विकोन वचना म्हूण आज पळय स्टिल्या गांवांत हांव आयल्यात. देव तांकां आमकां पावना, कोणेंय वायट केलां म्हूण. मागीर हांवें सांगलें, देव तुमचो मोग करता, देव तुमकां प्रोटेक्ट करता. देव तुमी जागो वचाचे, इकून वचाचे, घर जागो विकून वचाचे म्हणटात पळय. आनी एक जागो विकून गेलो, आतां वयर जागो विकून खायचे म्हणटात तुमी. तो आवयन दिल्लो विकून केलो. आतां वय हांवें दिल्लो आनी तुमी घर बांदलां. तांतो वय विकून बड्याक रावता म्हणटात. पुताक बिजनस घालन ताणें तें ओमतें घालां. आतां हेंय ओमतें पडटा. थंय ताणें पोल्ट्री घाली ओमतें घालें. मागीर तें घर जागो विकलो काल्याक म्हळ्यार ताणें हाची मोबायलाची आंगड घाली. तो गांव भोंवूंक गेलो, काजारा गेलो, थंय गेलो. हांगा मोबायलां 2-3 पुरा 4 दिसा 4 लेखान एक्स्ट्रा गेलीं. एका मोबायलाक 20,000. तुका लेख ना कितली गेली म्हूण ऑर्डर केली, हाडली. आतां लाखांनी गेले. तूं हें घडोवनाय रे बाबू. तुज्या आवय बापायनी कश्ट काडले रे. तुज्या बापायन रे दुबाय वचून पांयांक वालोंक घालता रे बाबू. तुज्या बापायन पांयांक आनी पुरो सोमा वणो नासतना त्या हातांचे पुरो फुटल्यात रे ताचे केबल वोण कश्टांनी ताणें ते जोडुल्ले रे बाबू. हांगा ताणें जागो कोणेलो. आतां तुवें मोबायल घालून गांव भोंवून तुज्या ताका फ्रेंड्सांक ते दवर न्हू. त्या चेड्यांनी त्या चेडवांनी गुपीत तूं मोबायलां विकून पयशे भितर घालन. आतां अंगडीचें बडें बांदून नासतना वमटोभर रीण जावन, बँकाचें रीण जावन रे बाबू. बाबान तुज्या डॅडीन थंय जावन केल्लें तें घर विकून केलें म्हण रे तुवें. ताका देवाक पळय, ताका डिवायन राज हांव आसा. तो तुज्या मागणें आयकना. आतां आनी एक घर तें विकून वचना. मालगड्याचें घर ताका मेळना, तें विकून वचना. आतां तें विकूंक बाब फुतवत घालून आनी केलो तें घालून आनी केलो बिजनस करता तो. देखून विकून वचना. देवाक ताचें डिवायन रिजन आसा, डिवायन राज हांव आसा.
ताका म्हळ्यार नाका सांगूंक म्हणूंक ताका तो कित्याक दिना मागले आतां दिना म्हणटा कित्याक ताका राजाम आसा. पूण आमी इन्सिस्ट करता, आमी वत्ताय करता, आतांच दी गरी कोण वसाजे म्हणून. खंय पयले बस स्टँडार पडटा तूं तेन्ना हांव दोशींक कश्टांक येवकार मागता. हांव पळय देवाक आतांत दी म्हणून थंय मिसां दिवची, ह्या पूण शेतां घेवचें, त्या पूण शेतां दोवचें, मीस दिवचें आनी देव आमचें गरी कोण वसाजे गरी कोसाजे. त्या वेळा तूं मुखल्या दोशींक, मुखार येवच्या कश्टांक, मुखार येवच्या अणवरांक तूं येवकार मागताय, आमंत्रण करताय. तुज्या मुखल्या फायनान्शियल आर्थीक दोशींक, लग्न जिविताच्या दोशींक, बिझनसाच्या दोशींक तूं इन्विटेशन दिता, ये म्हणून म्हाका ग्रासिया म्हणून तूं आपयता. आज कितले जण बिझनस वकडून पापर जावन दिवाळी जावन गांवाक येयल्यात. अशेंत देवा कडेन विचारनासतना सोंसणीक नायनासतना मोण येयलें घालो बिझनस. सोंसणी काय आसाजे तुका केदाळ गडीचे केदाळ देवा कडेन विचार. देवाचें डिरेक्शन विचारलां गे तुवें, देवाचें डिरेक्शन तुवें मागोवंक नाय. समाज सो मच खराबट आमची, आमकां वेट करूंक नाका खंयचे नाका खराबट सोसायटींत. तूं सोंसणीक गी पळय सर डेली पळय गी डिले जाल्ल्या वेळार तुका विचारलें मेळो ना, डिले जालें कामली टॉलरेट करताय गी. तूं देवा लागीं मागताय गी, कांय मेळना. त्या वेळा देवा लागीं मागताय, तुका कांय मेळना. देवान सांगोना तांतूं हात घालिनाका म्हूण सांगोना म्हणटाय. वो बिझनस करूं ना म्हणटा चोड देवान सांगोना आमकां बिझनस करनाका म्हणून. देखून खंय सोदून काडलां हांव. तो म्हाका हाडलेलो मुणयांच्या ग्रंथान काल्यान दाखयता, काल्यान सोदून काड देव आनी तूं हात घालिनाका म्हणून तें सांगोना हांव देवान. हांव फेल जालो, हांव लॉस जालो. तूं देवाची खुशी ती न्ही, तूं देवाक मॅनिपुलेट करनाका. थंय सांगलां हांगा सांगोना थंय सांगोना म्हणून. देवाडे विचार तूं घालतोचा. सिड्स ऑफ डिस्ट्रॅक्शन घालकणे नाका. तुमकां भुरगीं आसात तांकां वायट करचें विचारल्यार तुमी दितात की. तुमचे ल्हान भुरगीं आहात सगळो दिसी 2 मोबायलांनी बसून खेळटा म्हळ्यार तुमी दितात की भुरग्यांक? दिनात. तशेंच तर देव आमी विचारलें ताका कळटा हें दिल्यार आमी पाड जाता. तो आमकां आतां दिना, दिवच्या वेळार दिता. देव थोडे फावटी ना म्हणटा. पळयच पुस्तकांत कांय सोदून खंय सोदून काडलें आनी करचें. सोदून पळयत पुस्तकांत सोदून काडचें मागीर करचें मागीर सोलवणी. ही देवाची वाट न्हय. पळयतात पण तुका गायड करता. त्याची 9 फळां पैकी 4थें फळ जावन आसा सोंसणीकाय. देखून वो संबंद जाता गी म्हूण पळयतात म्हाका दिसार. तर पळयतात पण तुका वो संबंद जाता गी जायना गी म्हणून दाखयता. बायली सोबाय पळयना, ताची फळां भितरलीं फळां ताची नाट्य आसात गी. पळयतात तांची 9 फळांत कितलीं फळां गी म्हणून पळयतात म्हूण पळयता. देखून पळयतात म्हणल्यार विचारचें वो सोलको चलो म्हज्या दुयेक जायत की, ती चली म्हज्या पुता जायत की म्हणून पळयतात तांचीं फळां आसात गी म्हणून. मोग पळयतात तांचें फळ. दुसरें ताचो संतोश पळयतात तांचें फळ, त्या चेड्यान संतोश आहा गी. तिसरें शांती समाधान पळयतात तांचें पीस समाधान जॉय ताचें समान. सोंसणीकाय बावार्थ ही पळयतात तांचीं फळां हीं आसा गी. पळयचें तुवें स्वादामान पळयतात तांचें फळ, कायंडनेस पळयतात तांचें फळ. देखून 4 लाख सांबाळ म्हणलें म्हणल्यार त्या चेडवाची गत पळयता ही एक दामडी ना. मोगाच्या न्हू सोंसणीकाय कशी येता, खंयचें गरजेचें. सोंसणीकाय म्हाका जाय, सोंसणीकाय येवंक खंयचें गरजेचें. फेथ इन गॉड, देवाचेर बावार्थ दवरचें. तो बरो ताणें म्हाका आदी मस्त जावन आज पर्यंत बरें केलां देवान. आनी तो म्हाका मुखारय बरें करता, म्हाका मुखार सांबाळून व्हरता, म्हाका राखता. देखून म्हाका गायड करता तो, म्हाका डिरेक्ट करता. म्हणली पातये न्ही तुजें तें आसाचें. हें पयलें तुका सोंसणीकाय कशी येता म्हणून भुरगीं विचारतात. सोंसणीकाय जाल्यार देवाचें तुका पातये न्ही आसाचें, बावार्थ आसाचें. दुसरें विधेयपण ओबिडियन्स, स्पिरीट ऑफ ओबिडियन्स आसाचें. विधेयपण आसल्यार तूं वेट करताय. आज देवान म्हाका दिना पुरवान दिता. ह्या वर्सा म्हाका बरें मेळ्ळें ना, मुखार बरें मेळ्ळें दिता. वो म्हजो बिझनस बरो ना, मुखार बरो जाय दिता. ह्या म्हाका एग्जामांत बरें मार्क मेळना, मुखार हांव बरें शिकता, हांव आनी बरें मार्क दिता. म्हणल्यार तूं देवाक विधेयपण आसल्यार तूं राखूंक शिकताय. तिसरें खालें म्हळ्यार म्हाका जर तर म्हाका सोंसणीकाय जायचें जाल्यार पयलें बावार्थ आसाचें, दुसरें विधेयपण जालें, तिसरें खालें म्हळ्यार देवाच्या वेळार तो दिता. गॉड्स टायमींग.
तुका जाय जाल्या वेळार तो दिना, ताका जाय जाल्या वेळार कित्याक म्हळ्यार तुका खंयचें बरें म्हूण ताका कळिता. आतां तुका पुरो दिलें जाल्यार ताणें तूं वगडायताय मागीर तुका देखून तुका खंयचें बरें ताका जायना, ताका टायमींग बरो करता, त्या टायमार तुका दिता. आमी ताच्या टायमाक राखाचें, ताच्या वेळाक केन्ना तो म्हज्या बऱ्या पडटा तें सगळें म्हाका दिता म्हणलें पातयेवन रावचें. सो तें देवाचो मोग करीचें. जर तर हांव देवाचो मोग करतां, आय वील हॅव पीस. ताचेर तुज्या न्हवऱ्या लागीं विचार. हांवें जाल्या स्त्रियांक म्हणचें तुज्या भुरग्यांक लागीं विचार, तुज्या न्हवऱ्या लागीं विचार, तूं कितली सोंसणीक गी म्हण विचार म्हणून. यो म्हणटात. जर तर तुज्या न्हवऱ्यान, तुज्या भुरग्यांनी, तुज्या मोगाच्या फ्रेंड्सांनी तूं सोंसणीक न्हय म्हळें, नो म्हळें, त्या दाडा तुजी साल, कॉन्डक्ट कितें आमसर करचो तुवें, किरी करचें, ती तुजें कॉन्डक्ट, तुजी साल, तुजें कॅरेक्टर, तुजें नाट्य म्हळ्यार तुजें भितरलें कॉन्डक्ट भायल्यान दिसचें. कॅरेक्टर म्हळ्यार भितर तुजे वॅल्यूज, तुजें थंय समाधान आसा, तूं सत्य उलयताय, तूं ऑनेस्ट, तूं पळय तूं हरये सगळ्यांक बरें करताय, दया दाखयताय, बिरमो चिंताय, तें तुजें कॅरेक्टर भितरलें. आनी तुजें कॉन्वर्सेशन कळलें म्हण तें पळयलां. तुजें कॉन्वर्सेशन उलयतना ताळो उखलयताय, तूं गुजी करताय जाल्यार तुका सोंसणीक म्हूण कोणी म्हणना. तुजो न्हवरोय म्हणनात, तुजीं भुरगीं म्हणनात, तुजीं फ्रेंड्साय म्हणनात. तुजें कॉन्डक्ट पळयतात, तुजें कॅरेक्टर पळयतात, तुजें कॉन्वर्सेशन उलोवचें पळोवन तूं सोंसणीक गी ना सोंसणीक गी म्हूण कळटा. देवा म्हाका हें दी, देवा म्हाका तें दी, आनी तो दिना. कित्याक तो दिना? तो तुजो मोग करता, तो तुका सांबाळटा. तुवें फंडान पडून बँकाचेर रीण दी देवा, कालीक लायल्या रीण काडून गेल्या, 40 लाख रीण काडटा खंय, काले सुरू करता खंय, आतां ह्या परिस्थितीन बिजनस करचें गी. तिसरो म्हाका रीण कित्याक मेळना म्हणून हांगा विचारूंक आयल्या, मागण्याक आयल्या. वय देखून ताणें दिवना तुका रीण कित्याक गे म्हळ्यार तुका तो राखता, तुका सांबाळटा. रिणाच्या पासान पडोवन तुजी हाली तकली पडापड करन नाना तराची पिडा घेवन त्यो मरोवंक ताका नाका, देव दिना. आनी एक जालें मुख्य जाय म्हळ्यार सोंसणीकाय जायचें जाल्यार तुका धैर्य जायचें. भिकुऱ्याक सोंसणीकाय ना. पयलो भावार्थ, दुसरें ओबिडियन्स, विधेयपण, तिसरें देवाचें टायमींग, आनी आतां खालें म्हळ्यार करेज. पंचवें करेज, देवाचो मोग करीचें. मोग जाल्या उपरांत आतां करेज म्हळ्यार धैर्य. इट टेक्स करेज टू वेट. आतां थोडीं राखतात, गाडयो चेडवाक सरीक पळोवना, ती राखवनात. देवान आमकां दिता म्हणून आमी राखता म्हणून. कित्याक म्हण ताका धैर्य. म्हज्या चेडवा मेळटात सरीक म्हूण, म्हज्या पुताक बरी सरीक मेळटा धैर्य. आतां रावल्यान 30 जालीं चेरक्याक, 30 आनी आमी 27, 28 भितर चेरक्याक हजर जावचें म्हणा. हाका 30 आतां 30 जालीं जाल्यार बरो शिकला आनी बरो भुरगो तो, ताका बरें मेळटात म्हूण सांगलां आमी. तशें हांव लॉस जाल्यार, हांव फेल जाल्यार म्हण जाता म्हूण चिंतिना, पूण धैर्य आसल्यार वायट जायना म्हणून चिंता. किर्तन 30 आनी 2, 8 हें सांगता, देव म्हज्या पक्षाक आसा, म्हाका वायट जायना. हांवें देवा कडेन विश्वास दवरला, म्हाका सोडून घालिना. देखून सोंसणीकाय म्हळ्यार एक देवाचें देणें. सोंसणीकाय देवाचें देणें. आमी ताची खुशी पाळटा आनी ताची खुशी करता, आनी ताच्या खुशयेन ते जियेतना आमकां सोंसणीकायेन जियोंतना व्हरतो आनंद आमकां जाता. आतां सोंसणीकाय गरज गी, खंय पुरा गरज, सोंसणीकायची गरजा गी म्हणून आमकां विचारतात. सोंसणीकाय मस्त गरजेची. खंय गरजेची? पती लागीं, भुरग्यां लागीं, पती लागीं, भुरग्यां लागीं बरो रिलेशनशीप बांदूंक टू बिल्ड गूड रिलेशनशीप. कामाच्या जाग्यार बरो रिलेशनशीप बिल्ड करूंक, बांदून हाडूंक आतां तुका पेशन्साची गरज आसा. सगळे मिस्टेक करतात संबंदांत. सोंसणीकाय आसल्यार वायट धरिनाय, बुधबाळ सांगताय आनी संबंद घट करताय. दुसऱ्यां खालें म्हळ्यार संबंद हाचे आमकां सोंसणीकाय गरजेची. कित्याक म्हळ्यार राखोवंक खुशी व्हरताय. तूं राखताय. आज मेळनातल्या फाल्यां मेळटा म्हणून राखोवंक तुका खुशी आसा. म्हाकाय आमसोर ना, हांव राखतां, देव दिता म्हणून विलिंगनेस टू वेट. मागीर तिसऱ्यां खालें म्हळ्यार आतां गरज सोंसणीकाय जाय. सोंसणीकाय आसल्यार मात तूं राखताय. सोंसणीकाय आसल्यार तूं देवान तुजें थंय काम करचें, देवान तुज्या कुटुंबांत काम करचें. सोंसणीकाय आसल्यार तूं पळयताय देव बरें करीत आसा.
देवा तूं काम करताय. थोडीं आन्याक बी आसात, तीं राखोवंक तांकां तयार नात. दुबावान तीं भरल्यांत. कितें जाता कोण ना. म्हज्या पुताचें लग्न जालां, दुवेचें लग्न जालां, मुखार कितें जाता कोण ना म्हूण. सोनू हेजेर जाता गे, जावं हेजेर जाता गे म्हणलें. जायतीं आमी आमसोरलीं. आतां म्हणटात हांव आमसोरलीं न्हय. यू आस्क हिम टू एंड रिलॅक्स. तूं देवा कडेन विचार आनी रिलॅक्स कर. देवाक आयको, देवाक कितें सांगता तो आयको, ताका फातये. पळय तो कितें करता म्हूण. तूं आशिल्लें सगळें ताच्या वेळार तो तुका दिता. देखून तूं सोंसणीकाय आसल्यार तुका देव दिता म्हणसर राखोवंक सुलाभ जाता. देखून देव दिता म्हणसर तूं राख. आनी तुजें थंय बरें घाल्लें नेज, बरें घाल्लें देवान तें राखून व्हरूंक तुवें जागरान दवर. जागृत राव. वायट मनशांनी फुटींनी नया वंचकान तुजें थंय फुटी वंपून तुजें समाधान पाड करनाचें, तुजी सोंसणीकाय पाड करनाचें दी. देखून देव सोंसणीक हें लिसांव आयज वांजेर शिकयता. एक आमी जागृत आसाचें, बावडटा विशयांत जागृत आसाचें. दुसरें, आमकां देवान सोंसणीकाय आसल्यार कितलें बरें करयत म्हणून नियाळ केलो. सोंसणीकाय दवरी, जागरान दवर न्हू. आमचें कुटाम नंदान करया. आमेन. दिव्यवाणी